कराटे टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला म्हाका खरेंच तांची तोखणाय करून दिसता कित्याक आयज हांगा भुरग्यांक पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता आनी कित्याक कराटे तो आज स्पोर्टूच न्ही हें आतांच सांगना जाल्यार तो आमचो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लायफ जाता कित्याक आज क्रायम्स कितली वाडयतात कसली क्रायम केन्ना जाता ती कळना त्या वेळार एट द पर्टिक्युलर टायम जेन्ना क्रायम जाता तेन्ना आपल्याचेर संरक्षण करचें पडटा जेन्ना तुजी म्हऱ्यार कोण पावना तूं कोणाक पुलीस आपयतलो आनी कोणा आपयतलो मागीर तातूंत थोडो टायम वता बट एट दॅट पर्टिक्युलर टायम सेल्फ डिफेन्स तो आसपाकूच जाय सो त्या खातीर आयचे भुरगे जे आमचे फ्युचर आसात देशाचे ते म्हाका कराटेक हे पार्टिसिपेट जाता तें खरें बरें दिसलें आनी चड हांव हॅप्पी कित्याक चडांत चड गर्ल्स आसात आनी गर्ल्सांक तर हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आयच्या हातूंत कित्याक आज खूब तरेचे क्रायम जाल्यात आनी एट दॅट पर्टिक्युलर टायम दे हॅव टू फेस दॅट आनी ते फेस करपाक शिकतलो जाल्यार फक्त एक सेल्फ डिफेन्स तुजो बरो आसपाक जाय आनी सेल्फ डिफेन्स कराटे तुवें केलें म्हणजे तुका सेल्फ डिफेन्स कळटा आनी तुजी कॉन्फिडन्सूय वाडटा त्या खातीर हांव सगळ्यांक हांकां ऑर्गनायजर्सांक देव बरें करूं म्हणटा की असलेच आनी आनीकूय टोर्नामेंट ऑर्गनायज करचे आनी खूब भुरगे अशे ट्रेन करचे पी.आय. जायते फावट आमी पळयलां की ह्या दिसांनी भुरगीं सगळीं मोबायलाचेर गेम खेळटा यू थिंक असले आउटडोर स्पोर्ट्स फॉर डिसिप्लीन अशें प्रमोट करूंक जाय सारकें आतां आमी सगळे पळयतातच की सगळे मोबायल्स हाताक आनी सगळे तातूंतूच बिजी आसतात असली आमकां खूब आतां आउटडोर गेम्स खूब कमी पळोवपाक मेळटात तातूंत भितर अशे जे आमचे ऑर्गनायजर्स आसात ते अशे गेम्स प्रेजेंट करतात आनी भुरग्यांक ते ओडून हाडटात असली गेम्स आउटडोर्स खेळपाक तेन्ना हाजे फुडेंय बी तांणी असले आउटडोर गेम्साक खूब ते भुरग्यांक हाडचे आनी तांचे बरे भशेन ते तांकां पार्टिसिपेट करून तांकां खूब तांचो फुडार बरो करता पहले मैं हमारे बास्केटबॉल पीआई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए एज ए चीफ गेस्ट आए रिजवान खान को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और सारे स्टूडेंट्स जितने भी पार्टिसिपेट किए ये हर साल गोवा में आते वहीं ऑर्गेनाइज करते और एवरी ईयर ग्रोथ बढ़ते जा रही है बच्चों की और जैसा सर ने कहा कि इट्स मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी गुड और मैं उम्मीद करता हूँ कि एवरी ईयर ये टूर्नामेंट होता रहे Nearby 200 students are participating. This is a all India championship. This is a filtered students only participated here. The response for karate is growing day by day. Nowadays karate has been included in Olympic Games also. So whoever practicing karate, they will get a best future for coming days. पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करूँगा सर सुरेश कुमार सर जी को जो ऑल द वे तमिलनाडु से कराटे टूर्नामेंट करने के लिए हमारे गोवा में आए। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे गोवा में एक बड़ा इवेंट हो रहा है और उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका भी दिया है। सबसे बेहतर ये है कि जो कराटे हो रही है ये सेल्फ डिफेंस बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे सर ने कहा कि जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ पर तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है और मैं हमारे पी सर से और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे सर ईच एंड एवरी स्कूल मोरमुआ तालुका के ईच एंड एवरी स्कूल में विजिट करें और सभी स्कूल्स में जो है ना वीकली एक बार सेल्फ डिफेंस के क्लासेस स्टार्ट करने के लिए उनके मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू स्टार्ट सेल्फ डिफेंस इन ऑल द स्कूल्स। Thank you.